म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें उतर आयकलां आनी आयकल्या उपरांत प्रत्येक जाणांनी कितें ना कितें घेतलेलें आसा. तुमची जी प्रश्न आसात तांकां घोडेक उतर देवाचें मेळ्ळेलें आसा आनी तुमकां मेळून तुमची चिंतनां मातशी थारार आयिल्लीं आसत आनी तुमकां भितरल्यान शांती मेळ्ळी आसत. हें सगळें आयकल्या उपरांत म्हाका तरी तुमकां एकूच सांगूंक जाय. आयज जें आमकां पयलें वाचपान सांगलां पळय तें कितें थंयसर आमकां कळून आयिल्लें आसा पळयात. पेद्रू आनी जुआंव जेन्ना ते देवळांत वेताले तांकां थंयसर एक आर जाल्लो मनीस मेळ्ळो. तो तांचे कडेन भीक मागतालो. ताणें कितें केलें, तांचे दोळे ताचे थिरायले. ते म्हणूंक लागलेले आमचे कडेन कांय पयशे ना, पूण आमचे कडेन जें कितें आसा तें तुका आमी दिता. जेजूच्या नांवान उठ. आनी तो उठलो. सगळे तोटाकले, कित्याक इतलीं वर्सां तो थंयसर भीक मागतालो आनी ताका सगळ्यांनी पळयलो, आरे हो कसो हांगसर आयलो. ते म्हणलें, त्या पेद्रून कितें म्हणलें ताका, कितें म्हणलें ताका विचारूंक लागले ते आनी ताका शिडकावंक लागले, तुमी अशें करूं नाकात, सगळे लोक तुमच्या फाटल्यान वता. तुमच्या फाटल्यान न्हय, ते जेजूच्या फाटल्यान वतात म्हणून ताणें सांगलें. आमी कोणूच न्हय, पूण ताच्या नांवान हें सगळें घडलेलें आसा. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें नांव इतलें पावरफूल. आमी सगळीं जाणां ताच्या नांवांत आसा. जेजू सगळें आमी क्रिस्तांव म्हणटात न्हय, आमी जेजू सगळें आसा, पूण आमी जेजू सगळें आसा तें आमी बाळगून दवरूंक जाय. तें घट्ट आमी दवरूंक जाय. तेन्ना आमकां कोणाच्यानूच कांय करूंक जायना. आमी डगमगता हेणें तेणें भितरल्या भितर सारकें घट्ट आमचें जिवीत जेजूचेर थिरायना. हाका लागून जितली तुमी तुमचें जिवीत जेजूचेर थिरायतल्यात आमकां कांय जावंक शकना. कोणूय कितेंय करूं कांय लागपाक ना, पूण आमी भितरल्यान हेणें तेणें आसता. आमचे संकश्ट आयले की आमच्यान तें पत्करूंक जायना, सोसूंक जायना. इलें कितें कोणें म्हणलें तर तें सारकें न्हय, तें फोटीचेंच, ती सारकी नकत, तरी पूण आमी सगळीं आबालात जाता आनी मागीर कित्याचें कितें चिंतूंक लागता, कित्याचें कितें म्हणूंक लागता. हे भाशेन देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करता. भयणीनो आनी भावनो, कितेंय आमचें सगळें घडोवन रोखडेंच आमी जेजूच्या नांवान तें दवरया. तातूंत आमकां शांती मेळटली. कित्याक कितें सत पळय तें आमकां कळोंक लागतलें आनी स्वतांत आमी जियेलीं की ना, कितेंय सोसूंक जावं कुडीच्या पावंड्यार, ओ मनाच्या पावंड्यार, ओ भावनाच्या पावंड्यार, ओ आत्म्याच्या पावंड्यार आमी तयार आसतले. कित्याक आमकां ताची घोटाय मेळटली. आमी आमचे वस्तुगीर रावत तर आमकां बिलकूल घोटाय ना, आमच्यान कांय करूंक जायना. आमी पळकी मनशां. तशें नाका आमचें जिवीत, तशें न्हय आमचें जिवीत. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा, ताच्या नांवांत आमी रावंक जाय आनी ताच्या नांवांत ते म्हणटात आमी एक सगळें केलेलें आसा. त्या काळार ती सगळीं जाणां जेजूच्या नांवांत रावतालीं, कितलेंय सोंसपाक तयार आसलेलीं आनी इतलें मारहाण करून इतलें मारतीक जावन कितलेशे मागीर क्रिस्तांव जालेत. कित्याक क्रिस्तांवांचें रगत जेजूचेंच रगत आनी तें ताणें तांचे पासून वारयलेलें आसा. आनी हे बरी जेजून सांगलां पळय ते प्रमाणे म्हजी आनिकूय मेंढरां आसात, तांकांय म्हज्या हिंडांत हाडूंक जाय. आनी ती कशी येतली? आमचे वरवीं. भियेनाकात म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या एकवटांत रावात. तुमकां हांवें सदांच सांगलां. आनी सकाळचो हांव 5 वरांचेर हें मागणें तुमचे फुडें दवरतां. तुमी घडीक 5 वरांचेर उठचे नात, पूण तुमच्यान मागिरूय तें पळोवंक जाता. अर्दें वर हांव हे 6 बाग जे ताणेंच म्हाका दाखयल्या ते हांव तुमचे फुडें दवरतां. पयलो बाग म्हणजे तो आमकां सांगता देव सगळ्याक आसा. देव सगळ्याक आसा आनी ताचे सगळे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा.
तो कितें म्हणटा आमकां, म्हजी सवय रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावता. कित्याक आमी सगळीं जाणां ताचे सवयच आसा. तर हे भाशेन रिगून कशी रावतल्या, प्रत्येक सुस्कारान. जशे भाशेन एक आमी उदक घालता तेन्ना वयर थान आमी घालता, पूण सकयल वयर भरोन येता. तेच परी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी पांयाची बोटां आसा तिचो तान तकले मेरेन भरोन येता. कोणान भरोन येता? सुस्कारान. पूण सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जेजू जावन आसा जिवीत. जेजून आमी भरोन आयल्या तर आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवय आसा. जशे भाशेन उदकान आनी इतलें कितें आहा तितलें येता, तेच भाशेन आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल सगळी जेजून येतली. ताच्या नांवान ती भायर काडया. ताच्या नांवान आमकां सुटका मेळटली म्हणून आमी जाणो. तर त्या भावार्थान बरवाशान सगळे जेजूचे दवरया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो सगळो भायर काडात. कांयच भितर दवरूं नाकात. सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. बरें वायट पोजडें कितें आहा तितलें ताचें दवरलें की ना, तो तें नितळ निर्मळ करता आपल्या रोगतान आनी आमकां सुटका दिता. हे परी आमी शुद्ध निर्मळ जाता. दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता, आनी जें वायटपण गेल्लें आसा ते जागे ताचे बरेंपणान भरोन येतात. आनी हे परी 5 मिनटांनी एक हांडी आमी साफ करता. 5 मिनटांनी आमचें जिवीत सगळेंच नितळ निर्मळ जातलें. जेजूच्या एकवटान आमी रावतल्या. आपल्यापणांत न्हय, पूण जेजू सगळें आमचें जिवीत जियेतलें. आतां हे भाशेन जिवीत चाललें की ना, आमचो मनोभव खोलायेन जियोंक आमकां संदी मेळटा. वो खोलायेन कसो आमकां मनोभव मेळटलो? जो बावतिस्ताच्या मनोभवान हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजें सगळें वाडत वचोंक जाय. हें कोत्ता कोत्ता आमी कोण जेजू सगळें आसा ताचे कुडीचे सांदे आमी कशे भशेन आमी जियोंक जाय. आमचे सगळे कुडीचे सांदे आमकां आयकतात. आपणाक जाय तें करिनात. आमची कूड कितें करूंक सोदता, आमचें मन आमी कितें करूंक सोदता तें आमकां कूड आमकां मदत करता. ते भाशेन सायबीण मांयचो मनोभव 3रो भाग आमी पत्करूंक जाय. हांव चाकर जावं म्हजे सवय तुजे उतरां परवणें. हांव कशे भशेन घडोंक जाय तें हांव नको. आमी ताचे कुडींतले सांदे तो म्हाका घडोवन हाडटलो. ताका आमी सहकार करया. हें कोत्ता कोत्ता आमी जेजूच्या एकवटान भितरल्यान ताका एकवटान रावंक लागता. सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्ता. सुस्कार भितर घेतना ताची सवय पुनर्जीवन जाता आनी क्रिस्त म्हजे सवयेन जियेता. हे परी आमी आतां ताच्या भितरल्यान जिवितान भाग घेवंक लागता. तो बापाक एकवटो आसलेलो. आब्बा बापा म्हणून सुस्कार आमी सोडटा. मागीर भायर सोडटना बापा म्हणून, भितर घेतना आब्बा म्हणून. जेजू जशे भशेन बापाक एकवटो आसलेलो ते भाशेन आतां आमी ताच्या एकवटान बापा सवय आमचें जिवीत सादता. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं जेजून सांगलां. तो ते परी आमी ताच्या एकवटान रावता. पूण जेजू आपणाचे वस्तुंगी जियेन आसलेलो पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तो त्यो आत्वे भासो ज्यो आसात ताची सगळे पवित्र आत्मो मागणें करतालो. तेच भाशेन आमी ताच्या एकवटान आसा म्हणटच ताच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत आमी भाग घेता. आनी शेकी जेजूच्या नांवांत आमी एकवटान जियेता. सुस्कार घेता तेन्ना जय आनी सुस्कार भायर सुटतना जू म्हणून जेजूच्या नांवान. तर हे भाशेन आमी खोलायेन आमचें जिवीत सारीत कसलीच भिरांत ना. कितेंय जावं आमी ताच्या एकवटान रावतल्या आनी तो आमकां गोठाय दितलो. ट्राय करात, हें घडटलें तुमच्या जिवितान. हें ताणेंच आमकां सांगलां. सगळ्या सांत भक्तांनी ते भाशेन जिवन आमकां दाखयलां आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आयज पर्यंत आमचे बरोबर आसा. हाकाच लागून कित्याक तो आपल्या पासतूय जेजू सगळें तो जियेतालो आनी आयज पर्यंत तो आमकां सगळें बरेंपण ताच्या मागण्यांतल्यान फावो करता. आतां आमचें अशें उंचेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक जाणां सुस्कार घेतना आमी जेजून बरोवन येता. पांयाची बोटां आसा तिजोत तान तकली मेरेन. आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें आसा तितलें भायर काडया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून सगळें भायर काडया. जेजू जेजू. मागीर दुसरो सुस्कार घेवया. तेन्ना सगळें ताचें बरेंपण
आमची कुडीत मनांत ओतम्यान पांयाची बोटां आसात ती सुद्दां तकले मेरेन बरोवन येता आनी हे भाशेन तर आमी सुस्गार घेत आमची सावट भलायकी बरी जावंक लागतली कित्याक रगत सगळ्या सांद्यांनी घोवंक लागतलें आमचो सुस्कार आमी धाकलोच घेता ताका लागून आमी दुयेंत जाता पूण हे भाशेन जेजूच्या एकवटान आमी रावन सगळें आमचें भितरलें बरें जातलें पेकोणी आमकां मेळटली आनी आमी गोठायेन बरोवन येतले आमी गिन्यानान पुरान वाडटले कित्याक आमच्या मेंदूक सगळें बरें पळय तें मेळटलें जेजू सोबें आनी हे परी आमी कोण खेरीत विशिश्ट मनशां जावंक जाय ती आमी जेजू सोबें जातले जेजू आर्गान दिन वास तुका